तुला ग्रामसभा झाली पूण ग्रामसभेक तारीख दवरली तारची 9 तारीख पूण ती ग्रामसभा जालीच ना कारण आमी मंचाच्या वतीन ताका सरपंचाक जावं तांच्या मेंबरांक प्रत्येक फावटी तांकां सांगताले की बाबा ग्रामसभा ही ओपन स्पेसीक येयात ताणें एकदां सुद्दां आमचें आयकलें ना आनी काल ग्रामसभेच्या टायमार आमी पयलीं कन्वेनर जो आयिल्लो मिस्टर सूर्यकांत आशिल्ले ताचें नांव सो ताका आमी ऑब्जर्वर सॉरी ताका आमी कितें सांगलें की लोक हे सगळे उबे आसात तांची पयलीं सोय कर आनी मागीर तूं ग्रामसभा सुरू कर इतल्याच कारणाक लागून ताणें जो पंच आनी सरपंच बी पळय आशिल्ले तांगे लोक आशिल्ले तांची आनी आमची पाचापाची जाली पाचापाची जाले कारणान तो लोकांची तांकां बसपाची सोय करपाक ताची तयारी ना ताका विचारलें आमी कितें प्रत्येक फावटी तूं हांगा कित्याक येता ओपन स्पेसीक कित्याक येना तो आमकां कितें सांगता थंय कोणी जर तुमची तकली फोडली फातर मारले कोण जबाबदार ओके मानता ओपन स्पेसीक आमचे लोकांचे इतला तुजो जीव आसा ताजे नंतर ग्रामसभा सुरू जालीच ना कितें पुलीस आसा सगळे आसा ते दाडे ते बॅनरां ती केन्ना हाडून दवरली आमकां आयटी जाय म्हणजे त्या पार्टेक आयटी जाय म्हणून ताणी ती पळय बॅनरां दाडे बी पयर काडून नासताले ते ताणी केन्ना हाडून दवरली हाची चवकशी करची आज तो स्टेटमेंट दिता की 99% लोकांनी सांगला की रेझोल्युशन पास केले ग्रामसभा सुरूच जायना जाल्यार तो रेझोल्युशन पास करतलो खंयच्यान आता मिस्टर फावटो तो सामको पडून एक म्हणणे आसा जिंकेन किंवा मरेन म्हणून त्या प्रमाणे तो सामको असो पळय फाटी लागिल्ले कडेन आसा की आपले जाय ते जाय भुरगो पळय जसो सांगता न्ही हे लॉलीपॉप आपल्या जायच म्हणून तसो तो आता ती तळ्याची जागा जो आमची जागा आमची गांवची जागा आमच्या चडसो ताजे हातून आसा एसटी आसा क्रिश्चन आसा सगळे लोक आसा आयटी पयली करता आमच्या भुरग्यांक पयली स्कूल करून दियात आमच्या बायलांक ते पयली टॉयलेट आमकां कितें जाय ते पयली करा आमकां कसली कामां कळटा आमकां आयटी ते कितें आयले फाल्यां ताका व्हरून जर आमकां सांगलें बाबा ह्या बट्टन दाबा त्या बट्टन तशी आमी शिकिल्ले कडेन आसा आमची परिस्थिती तशी आमकां कोण तो आतां तो कुंकळकार सरपंच जो पळय आसा तो रोहन फावटाचो एक जावन तुमी आमकां कित्याक विकपाक सोदता आमचो गांव कित्याक विकपाक सोदता I feel that there should be a thorough check-up on the shooting what has been taken on the Gram Sabha day. Because in such a noisy thing, how can a resolution be taken when it is not given in the agenda? The matter is not there in the agenda. How can the Sarpanch take a resolution? I strongly condemn this. If he has no education regarding this, one of my colleagues asked me, what is the meaning of IT Park? He said, tell your mother to come and teach me. This is not a language. I strongly condemn this Gram Sabha and I want that a thorough investigation should be held by the Director of Panchayat. I am responsible for the Director of Panchayat because we have no proper community hall in Chimbel. This is the basic necessity where we villagers want. We want to raise our voice. We want to bring up our Chimbel. It's a slum area, no doubt. We want to bring them also up. We want to give them proper education.